खातीर कितें करता हें आज सिद्ध जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाली तेन्नाय गव्हर्मेंटान आनी इलेक्शन कमिशनान हातांत हात घालून कितें केलें आनी आपूण सगळे निवडून आयले अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. आज जी म्युनिसिपल इलेक्शनां आशिल्लीं आनी कॉर्पोरेट इलेक्शन आशिल्लें ताका बरो दणको गव्हर्मेंटान आनी इलेक्शन कमिशनान दिला. पयले फावट इलेक्शन कमिशन इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा एज वेल एज इंडिया पयले फावट सगळीं इलेक्शनां कॅन्सल करून हायकोर्टान नवीं इलेक्शनां घेया आनी नवें रिजर्वेशन करा अशें डायरेक्शन इलेक्शन कमिशना आनी गव्हर्मेंटाक दिलां. हांव ह्या फावटी अशेंच सांगता की जे कोण हातूंत इनवॉल्व आसा अर्बन मिनिस्टर ताका मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करचो आनी सगळी जबाबदारी आपल्या हातांत घेवन आपल्या गव्हर्मेंटाची रिजिग्नेशन दिवचें आनी नवें इलेक्शनां वचचें. ही जर जाल ना जाल्यार वयले जे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आसा तांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी इमिजिएट सगळ्या लोकांक न्याय दिवचो, सगळे बाकीचे पक्षाक न्याय दिवचो आनी इतलेंच न्हय तर जे कोण हातूंत इनवॉल्व आसा तांकां कडक सजा दिवची. रिजर्वेशन केल्लें ही मोठी चूक आशिल्ली. आजून कितल्योश्योच चुका आसा. काही इतर ज्यो पेडण्यां रिजर्वेशन केलां तातूंत चुको आसा, काणकोण रिजर्वेशन केलां तातूंत चूक आसा, केपें रिजर्वेशन केलां तातूंत चूक आसा, मेळत तशे वार्डांतले मनीस काडले आनी दुसरे वार्डांत घातल्या ही चूक आसा. आपले वार्डांत आमची मतां चड कशी जातली म्हणून तातूंत जे तांचे नेगेटीव वोट्स आसात ती काडून दुसरे हातूंत घातलां. हें सगळें कोणी केलां? इलेक्शन कमिशन करूंक शकता? म्हाका दिसना. हें कोणी तरी बसून हे सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसा. तांकां पनिशमेंट जावपाकूच जाय आनी तो पनिशमेंट इलेक्शन कमिशनान आतां तरी जागे जावचें आनी करून घेवचो.